दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. त्रसा थावन तारवार बसून आमी नीट सामुद्रासायेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या. हे मासेडोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणे कोची स्वात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातेक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातीरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन जांबड्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोमयान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणीन सोमयाचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचे किर्तन करात. तूं आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पूत तूं आनंदान उलासू. सबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताचे नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. सबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जोयतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताचे भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजेशी साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो.
आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्तांव. नियाळ, तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. नियाळाक आदार. भाग्यून फिलीप ल्हानूच आसतना ताची आवय सोंपली. तेका भुरग्यांक पोसूंक जायना जावन बापायन ताका शिकूंक आनी काम करूंक आपल्या तितवागेर धाडलो. थंय चड तेंप तो रावंक ना, कित्याक काम करूंक जायतो ग्रेस जावंक जातालो. तरी रोमा शारांत आपलें फुडलें सोपन साकारूंक गेलो. रोमाक जातोलें सगळें वायट ताणें पळयलें आनी त्या काळोखांत ताणें देवाचे उज्याचो आकटो आपल्या काळजांत येवन रिगलो तो अणभवलो आनी ताचें जिवीत बदल्लें. आपलें जिवीत देवाक भेटून यादनीक जालो आनी आपलें जिवीत एक जिवीक गोवाय कशी मिसाचें बलिदान भेटोवन कुमसाराचो संस्कार दिवन गरिबांक आदार आनी सांडलोल्यांक सोदूंक तो भोंवलो आनी दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिवंक तो वावुरलो. आयच्या काळार क्रिस्तांवांक जायतें सोंसचें पडटा. आमच्या भारतांत जावं कांडामाळ, मणिपूर आनी आमी अणभवलां कशीं क्रिस्ती लोक जेजूच्या मोगा पासत सोंसणीकायेन रावलो आनी संवसाराक जिवीक गोवाय दिली. जेजू कोश्टांच्या वेळार आपल्या सिसांक गोट रावंक बोळ दिता आनी आपणा बरोबर रावंक तांचे लागीं मागता. जेजू आपणाक कितें करतले तें आमकांय करतले म्हूण ही भासावणी दिता. तर आमच्या कोश्टां वेळार भाग्यवंत फिलिपा भाशेन जेजूचेर भरवंसो वाडून थीर रावंक प्रयत्न करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कोश्टा दोगदांनी जेजूचेर भरवंसो दवरून जिवी गोवाई देवाची मोगाची दिवंक वावुरया.